आमची एक मागणी आहा आमच्या सरकाराक गोंयच्या सरकाराक हे आता तुम्ही लँड एक्विजिशन एक्ट केला आणि 19 तारखेसान तुमच्यान आमचे हे सिनियर सिटीजन ते घरांतले भायर देखून येवपाक सरना आमकां देखून ते आमी गेटी रावन तांकां मेळटा तांकां तुमी हिंगा डेप्युटी कलेक्टराक साठी ते कितको येतले हाव विल दे कम एंड अपियर बिफोर द डेप्युटी कलेक्टर एट वास्को when they themselves are not venturing out even out of the compoundaंतल्यान कितें भायर सरपाक येतात हे 70-80 वर्सांचे लोक ते कित्याक मातशें पूण गिन्यान ना हेका आमगे सेंट्रा आमगेले गोवा गव्हर्मेंटाक सेंटर तुमकां प्रेशर घाता म्हणून तुमी थंयचे आयकून घेता पयलीं आमचें जाय मरे गोंया पयलीं गोंयकारांचें पयलें बरेपण चिंतात मरे तुमचे केले आमी तुमी एमएलए वत माला आमी सेंटरान मालना तो तुमी कित्याक हे अशें करून आमकां त्रासांक घाता आनी हांव एक हें सांगता हें आतां हें जालां न्हू ह्याक लोक न्हू चाडल्यात आनी आमच्यान गोंयचो एकवटाक केसलें आमचें हें ना की आमी तांकां लोकांक कंट्रोल करतले म्हूण कित्याक हें दीस इज गोईंग आउट ऑफ कंट्रोल नाव लास्ट नायट देर वॉज अ मीटिंग एट माय रेजिडन्स आउटसायड माय रेजिडन्स and people are agitated when they got those notices. So I'm again to the press, which is the fourth pillar of democracy. I'm appealing to the government. Please take back this land acquisition proceedings. गोंयचो एकवट डेप्युटी कलेक्टराक मेमोरंडम दिला आमचे ते लँड एक्विजिशन पळय काडला आनी तेजेर सोमारच्यान पर्सनल हियरींग सगळे लँड ओनराक आपयला म्हणून गोंयचो एकवटान कलेक्टराक मेमोरंडम दिला की हे लँड एक्विजिशन आनी पर्सनल हियरींग हे ड्रॉप करचें कित्याक हेज्या पयलीं 2018 अंडर द फेर रायट टू कॉम्पेन्सेशन एक्विजिशन एक्ट 2013 तेन्नाय सरकारान नोटिसां धाडलेले लँड ओनरांक आनी आमी सगळे गांवच्या लोकांनी हे एक्विजिशन स्क्रॅप केल्लें ओपोज केल्लें पूण आतां हे रेल्वे एक्ट 1989चो एक्ट घालून परत एक्विजिशन करपाक जाता म्हूण हांव आतां एक सरकाराक आमी सांगपाक सोदता की हे जे प्रोजेक्ट जे आसा आमी ऑलरेडी सीएमाक मेळलेले आसा आनी सीएमान म्हणलेलें आसा की आमकां थोडो टायम दी तूं आमी हेजेर आन्सर करतलो म्हणून पूण हांव आयज सरकाराक सांगपाक सोदता की गोंयची स्टेट स्पेशली सेंट्रल गव्हर्मेंटाक गोंयची स्टेट पयली स्टेट आशिल्ली की एगेन्स्ट एंटी एनवायरमेंट प्रोजेक्टाक लागून एजिटेशन स्टार्ट केल्लें आफ्टर इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया आनी सरकार हो सेंट्रल सरकार चिंता की गोंयचे लोक न्हिदोन रावतले म्हणून हें चुकीचें आसा एनवायरमेंटाच्या खिलाफ खंयचे प्रोजेक्ट पळय गोंयान येयलेले आसा गोंयचो लोक भायर येवन हे प्रोजेक्ट फाटीं घेतला आनी सक्सेसीव गव्हर्मेंटान हे प्रोजेक्ट फाटीं घेतला सो तशेंच आमी हे गोंयचे सीएमाक आनी गोंयचे सरकाराक सांगपाक सोदता हो प्रोजेक्ट एंटी गोवन आनी एंटी एनवायरमेंट आसा जेन्ना हो एंटी गोवन आनी एंटी एनवायरमेंट आसा गोंयचो लोक ह्या प्रोजेक्टाक कसो सपोर्ट करपाक जाता हो प्रोजेक्ट आतां कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर बेलारी स्टील प्लांट ऑफ JSW खातीर हो डबल रेल्वे लायन येता हांव सांगपाक सोदता ताबडतोब तूं तुज्या डेप्युटी कलेक्टराक इंटिमेशन दी लँड एक्विजिशन प्रोसेस ताबडतोब विड्रॉ कर नाल्यार गोंयचो लोक आयज कितें करपाचें खबर ना कित्याक कोवीड टायमार लोक भायर येता हे ऑपोजिशन करपाक आनी हे जे प्रोजेक्ट कोल एक्सपान्शन आमचे गोंयान जे गोंयचे सरकाराक आयज गोंयचो सेंट्रल गव्हर्मेंट 11,000 कोटी ह्या 30 प्रोजेक्टाक लागून करपाक सोदता कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन करपाक अरे हे पयशे आहा ते कोवीड हॉस्पिटल आनी कोवीड मॅनेजमेंटाक घाल आयज हायर डेथ रेट आहा गोंयान